सर्वेस्परा तुका आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदा तीन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एक ओढायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवित लाभयता परपरांच्या सर्वेस्परा तुका आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदा एक घडी सुमेस्त आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. सांजूद देव हाका समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक ह्या मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक आराधनाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागोवंक आराधन सुलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. मनदी बाप आल्बन डिसोजा रेक्टर सान लॉरेसाक समर्पण केल्लें बसिलिका आत्तूरो खारकोळो त्या देखून आमचे आदले विगार ह्या पिरगजेंत 7 वर्सांची अपूर्बायेची सेवा ते दिल्ले जावन आसात. पदरापा लागीं आमी विस्तारल्या वेळा मोगान ओपून आज हांगासर आसात आमचे खातीर मागता. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फेन मानदी बाप आल्बन डिसोजा तांकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन ग्रेसी सेरावो डायमंड बर्थडे निड्डोडी ती आचरण करता. रिवन डिसिल्वा 7 वर्सांचो जल्मदीस संदर्भी मूडबिद्रे. कोसू कॅस्टलिनो आनी कुटाम लखनौ. लुसी पीटर आनी कुटाम दावणगेरे. जेनिफर गोवा कुवेट. शरोन आनी सिरिल मूडबिद्रे. विन्सी फुडाडो मुल्की. शरोन डिसोजा पालडका. शॉन डिसोजा पालडका. एरिक डिसोजा किन्निगोळी. रिनल कॅस्टलिनो बेलमान. रेनिल्डा डिसोजा पेर्मोदे. रुपिन कॅस्टलिनो निड्डोडी. रॉबिन डिसोजा किन्निगोळी. शर्विन डिसोजा कुवेट. सिसिलिया डिसोजा किन्निगोळी. लुसी डिसोजा लानफुलवाडो. प्रत्येक ते सवां पासून मीस भेटयता. आयडा क्रास्ता मंगळूर. मेरी डायस आनी कुटाम धारवाड. हिल्डा डिसोजा किन्निगोळी. शरोन आनी सिरिल मूडबिद्रे. गंगम्मा तिची गांठी दूख आनी पिडा गूण जावचे खातीर. तशेंच देवादीन फेलिक्स आनी लिली सेरावोच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. डॅनी सेरावो मुंबय. देवादीन लुसी कॅस्टलिनोच्या आत्म्या पासून 14 वर्सांच्या उगडासा मीस भेटयता. आल्बर्ट ॲबोट कॅस्टलिनो बळकुंजे. देवादीन जॉन फ्रांसीस सिक्वेराच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. लिडविन सिक्वेरा किन्निगोळी. देवादीन रोजी लोबाच्या आत्म्या पासून 19 वर्सांच्या उगडासा मीस भेटयता. भुरगीं मोडंग काप. देवादीन रोजी लोबाच्या आत्म्या पासून 19 वर्सांच्या उगडासा मीस भेटयता. स्टॅनी लिना सांगतीस वालंकणी वाडो. कुवेट उजो अवघडाक बली जाल्ल्या भावंडांच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. सुनील डिसोजा सुरतगाल. देवादीन इम्मानुएल आनी मेरी नोरोनाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. रॉस्टन सांगतीस किन्निगोळी. तशेंच अर्गा मीस भेटयता. मोनिका डिसोजा बँगलोर. ह्या सर्त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागता आसतना आज आमी विशेश तरान पिडेस्तां खातीर पिडेन कश्टांच्या भावंडां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. तुमच्या पिडे खातीर आनी कोणी कश्टांनी आसात पिडेन वळवता तांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आज आमी विशेश तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गे ताचेर पातये येतल्या ताका विश्वास केल्या एकल्याकी सोडिनाये म्हणून आपल्या पुताक पाठयलो. पुता जेजू क्रिस्तान बापाचो मोग घेवन ह्या संवसाराक आयलो. बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसाराक आयलो आनी बापाचो मोग आमकां सोमेस्तांक दिलो. ताच्या बापाचो मोग आमकां दिल्ल्यान आमी तशेंच करूंक
कसो बाप मोग आनी दयाळ भाग्यवंत तशें आमी भाग्यवंत जावचे खातीर उलो दिलो. त्याच भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलतना एकामेकाच्या मोगान जिवंक कृपा मागया. सांत जोता देव अजापांचो सांत असाध्यल्लें साध्य करचो. मोगान जिवंक तो आमकां कृपा दिता. मोगांत कृपा घेवंक तो आशेता. त्याच मोगान आमी जिणी जिवन आमच्या जिवितांत अजापान जावंक ती कृपा मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची आशा, आमच्या आत्रेक, आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची बेजाराय, आमचे निरासपण एकसुरपण घेवन ह्या दोंगराक आयल्या. सांजूद आमचे पासून मागता. आमचे पासून बापा लागीं तो विनाती करता. ताका दिल्ल्या त्या पदवेन, ताका दिल्ल्या त्या विशेष कृपेन आमकां तो मागणी बापा लागीं वर्तवता आनी दिता. आनी त्या पासून आमी मागया. आमच्या कश्टांक पर्याय मेळोवंक, आमच्या निरासपणाक बरवस्तो लाबोंक, आमच्या पिडेक भलायकी लाबोंक, आमच्या मोतीक समाधान लाबोंक, बंदडेतावन सुटका लाबोंक पातकाचे परतवणे खातीर आमी मागोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक देवान आमचें बलिदान स्विकार करच्या खातीर वर्ते मागणें, आमची मागणी, आमची तेचावां इरादो भेटोवंक आमी आतां फुडें सरया. सर आमचे पातकाचे बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरावन सांगता. तोंडा अनुसरून वायट आदरांनी बरें चलून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संग परमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा, धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावर्तान मानून घेवन तुका वळखोंक फावो कर. अशी आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सुरेशपरान तिश्पेच्या एलियत कडेन उलोवन म्हळें, समर्यांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायेलाच्या राया हाबाक वचून मेळोवंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नबोताच्या दाखामळ्यान आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सुरेशपर, तुवें कुणा करून दायज स्वाधीन केलें मू आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सुरेशपर, ज्या जाग्यार सुन्यांनी नबोताचें रगत लेवलां त्याच जाग्यार तुजें रगत लेवतलें. अहाबान एलियाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्मना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय हांवें तुका सोदून काडलो. सुरेशपराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्नां धाडटलो
हांव तुजो नाश करतलो आनी अहबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्यांक जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री इस्रायेला मदलो काडून नफयत करतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायेलाक पातकाक ओडलय देखून. जे हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोमाच्या घराण्याक आनी अहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकी करतलो. आनी जेजेबेला विशांती सरेशपरान म्हळें, जेज्रेएलाच्या पागारा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्राशितली. अहाबाच्या वंशसो कोणी शहरान मरात जाल्यार सुनी ताका ग्राशितली. तांचे मदलो कोणी शेतांत मरात जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रासितली. अहाबान आपले पत्नी जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक कान दिवन सरेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केल्ले परी हेर कोणेंच केल्लें ना. ताणें खरेंच कांटाळ्याचो करण्यो केल्यो. सरेस्परान इस्रायेलांता मुखले दवंडयल्ल्या अमोरितांनी केल्ले परी ताणें देवमुर्तीचो पाटलाव केलो. अहाबान ही उतरां आयकून आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. आपले विणगे कुडीचेर तो गुन्य वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो. गुन्य वस्त्रां न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेने तेने भोवलो. तेदना सरेस्परान तिस्बेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, अहाब, म्हजे मुखार कितलो कालतो जाला म्हूण तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांव ताज्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताज्या पुताच्या काळार हांव ताज्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलो. देवाचें उतार हें. आमी पातकी सोम्या तुझे काकूळ मागता. आमी पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकूळ कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. आमी पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडून अशें कसल्या बरवशाक तुमकां पयलां ते तुमकां कळी जावं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माते वापरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पण हांव तुमकां सांगतां,
तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां दग दितल्या पासत मागा, अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जसे बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेशें करता, तशें भाग्यवंतांचेर तशें पातकांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण तुमी चिंतात? तितले सुखाकार करतात न्हय. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करशात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ल्या बरें जालें. अनभावर्ती लेगून तितलेंच करतात न्हय. जर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायचें सर्व बरें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुरवेर आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जसो बाप भाग्यवंत तशें आमी जायचेय भाग्यवंत. जसो बाप बरो तशें आमी जायचेय बरी. जसो बाप दयाळ आमी जायचेय दयाळ. देवान आमकां ताच्या सारक्याचें ताच्या स्वरुपाचें रचलां. ताचो मोग करच्याक, ताची सेवा करच्याक, ताचें बरी जावच्याक देवान आमकां रचलां. देवाचो मोग वर्तो जावन आसा, देव जावन आसा मोग, आनी त्या मोगांत आमी जियेता. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आज आमी मोगा विशयांत आयकता. ह्या दिसांनी जेजू क्रिस्त 3 वर्सां परगट जिणी जियोवन ताचो मोग ताणें आमचो केलो मात्र न्हय, मोग करूंच्याक उलो दिलो मात्र न्हय, आपल्या कार्यान तो केलो मात्र न्हय, हे आमकां आदेश जावन दिला. कमांडमेंट आमकां आदेश, कायदो जायशे, उपदेश जायशे, आमी ते गरजेच. ना तर आमकां सर्ग ना, ना तर आमी बापा बरे भाग्यवंत जावंक जायना. ह्या संवसारांत आमी आयिल्ल्याच देवाचें राज जोडूंक, आमी ह्या संवसारांत आसाव ताचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक. जर तर आमी हें करिना बिलकूल आमकां सर्ग मेळचें बरी ना, सस्तीक जिवीत लाभचें बरी ना. आमी बेश्टेच जातले. हांव देवाच्या मोगा विशयान जायते आमी आयकत हांव. आनी जेजूच बापाचो मोग घेवन, बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. ते कलवांत, ते परिजेव, ते शास्त्री, ते साधू सेवक, ते टॅक्स कलेक्टर्स, सुंकागार, जेंतील असले पुरा आसले. पूण ह्या परिजेवांनी, शास्त्रींनी चिंतलें तांच्या बाबाचो, तांच्या कुटुंबाचो मात्र मोग करूंक. पूण ह्या परिजेवांनी, साधू सेवकांनी, जुदेवांनी, शास्त्र्यांनी चिंतिल्ले परी त्या पातक्यांचो, साधू सेवक तांणी पुरो चिंतिल्ले बरी हे टॅक्स कलेक्टर, हे सुंकागार, हे कालवंत, हे जेंतील, हे पुरा पातकी तांचो मोग करून नजो ते पुरा सोण घाल्ले. तांकां देव ना असले चिंताप तांचें जावन आसलें. देखून तांकां तांणी सोण सोडूंलें. तांकां देव ना, आमकां मात्र देव. आमच्या भावाचो मात्र आमी मोग करी जाय. आमचो कोण मोग करता तांचो मात्र आमी मोग करी जाय. आमच्या कुटुंबाचो मात्र आमी मोग करी जाय. आमच्या जातीचो, आमच्या धर्माचो, आमचो दुदेवाचो मात्र मोग म्हणलें चिंताप तांचें जावन आसलें. देखून ह्या कलवंतांक, ह्या पातक्यांक, जेंतिलांक, ह्या सामर्यागरांक
आनी तितले मात्र न्ही हे साधू हे टॅक्स कलेक्टर्स आमी म्हणटा सुंकाकार सूंक वसूल करतले ते परगट पातकी म्हणून ताणें चिंतलें देखून तांकां ते कांटळटले पूण जेजू कितें करता जेजू एक मेट मुखार वेता आनी आयच्या दिसाचो संदेश तो दिता मोगाचे भाव भयणीनो आमी देवाचे राज जोडीचे जाल्यार आमी देवाचे राज आपणायचे जाल्यार ते देवाचे राजच स्वताचे नितीचे मोगाचे आज तो ऑडियन्स कोण परिजेव आनी शास्त्री थंयसर आसले त्या ऑडियन्साक त्या जाणांक उद्देशून जेजू आपुरबायेचो संदेश तांकां दिता तुमचो मात्र त्या सिसांक उद्देशून तो सांगता तुमचो मात मोग करतले तुमी मोग केल्यो जाल्यार कितें फायदो तुमकां मेळत ते अनबावडती करतात बावडतनातले करतात देवाक पातये नातले करतात पूण देवाक पातयेतले देवाक विश्वासतले देवाचेर भरवसो दवरतले देवाचो कायदो उपादेश पाळटले तांणी हे कसो देवाचो मोग करतात तसोय पेल्याचो मोग करूंक आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एका नाण्याचे दोन कुशी आयले वार आमी आयकल्लें आसा एका राजकीयाच्या प्रमुख राहुल गांधीन सांगलें हो सगळो संवसार पातकांत आसा तिरस्कारांत आसा हेट्रेडनेस म्हणटा आमी हेट्रेडनेसांत आसा दीस मार्केट इज फुल्ल ऑफ हेट्रेडनेस तिरस्काराच्या मार्केटींत हांव मोगाचें शॉप उक्तें करता म्हणालो तो तिरस्काराच्या हेट्रेडनेस रिजेक्शन स्वार्थपण आसच्या ह्या मार्केटींत हांव म्हजें मोगाचें शॉप उक्तें करता हाचो अर्थ कितें मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या मार्केट म्हणलो हो संवसार ह्या संवसारांत आमी पळयता आपस्वार्थपण ना आपस्वार्थपण सोडून गेला सेल्फिशनेस म्हणटा आमी स्वार्थपण सोडून गेला अंगाला पर्पज सोडून गेला मोग म्हणलो ना जाला मनशा गौरव ना जाला मनशापण ना जाला पातकांत आनी तिरस्कारांत वो मार्केट म्हणलो संवसार जियेता त्या संवसारांत आज जेजू आपयता इतलेंच मोग म्हणलें शॉप उक्तें करून कशें तें राहुल गांधीन सांगलें पातका स्वार्थाच्या मार्केटींत हांव म्हजें मोगाचें शॉप उक्तें करता हाचो अर्थ विशेष आनी बरोच तेंच आज जेजू सांगता ह्या स्वार्थाच्या मार्केटींत अपस्वार्थाच्या मार्केटींत तिरस्कार हेट्रेडनेस मोग नातिल्ल्या ह्या मार्केटींत आमी उक्तें करीचे मोगाचें शॉप उक्तें करीसे आनी तें मोगाचें शॉप आसा जाल्यार सगळ्यांनी कित्याक आमी पळयता हिंसा झगडें लढाई बलात्कार अन्याय आनीत जाते आसा बोळ असल्याचे बळके उदक असल्याचे कोळके म्हणटा आमी आज तांच्यांत स्वार्थ जाला स्वार्थपणान मनीस जियेत आसतना मोग ना जाला मोग म्हणलो मेळना जाला एक स्माईल म्हणलें ना जाला मनशा गौरव मनशापण उणें जाला असल्या घडये आमी मोगाचें शॉप उक्तें करी जाय आनी त्या मोगाच्या शॉपांत आमी मोग विकी जाय आज मोग दी जाय मोग मेळा जाय हर एकल्यांक ते दळा मात्र एक अपुरबायचो संवसार अपुरबायची मार्केट अपुरबायचे कुटुंब अपुरबायेचे वैयक्तीक जिवीत आमचें जाता दुस्मानाचो मोग कर म्हणटा जेजू आयच्या सुवार्थेन दुस्मानाचो मोग करा तुमचो मात्र मोग करतले सो तुमी मोग केलो जाल्यार कितें फायदो तुमकां मेळत देव बाप पळया तो पार्शलिटी करना तो अपराध पुसून काडटा नवें जिवीत नवें काळीज उपकारी काळीज तो दिता जसो पावस बोऱ्यांकी वता खोट्यांकी वता केवल भाग्यवंतांचेर मात्र न्ही पातक्यांचेरय वता तो पार्शलिटी करिना जसो सूर्य बोऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी पातक्यांचेरी आनी बरें जिणी जियेतल्यांचेरी सूर्य उदेश करता तशें आमी
केवल आमचे मात्र मोग करतल्याचो आमी मोग केलो जाल्यार तुज्या घोवाचो तुज्या बायलेचो तुज्या भुरग्यांचो मात्र तूं मोग करशी जाल्यार उरिल्ल्यांची गत कितें तें जावन आसा. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुजे निंदा करतेल्यांक, तुका इन्सल्ट करतेल्यांक, तुका ह्युमिलिएट करतेल्यांक, तुका तिरस्कार करतेल्यांक, तुजे विशयान कोबरो करतेल्यांक, तुजे विशयान साडयो सांगतेल्यांक, तुजे ते मोसोर करतेल्यांक, तुजे ते राग करतेल्यांक तूं बेजार करिनाका. तुका कोणेंय दुखयलां जाल्यार इफ एट ऑल हर्ट केलें जाल्यार तुका कोणेंय तांकां बक्षी. तितलें सुलाबायेचें न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो. तुका दुखयतल्यान, तुजे खबर करतल्यांक, तुजे मोसर करतल्यांक, तुजे विशय नाना तरांचे अपराध करतल्यांक बोगसूंक तितलें करपा बोगसूंक तितलें सुलाबायेचें न्हय, मोग करूंक तितलें सुलाबायेचें न्हय. पूण हांगा जेजू अपूर्बायेन कृपा दिता. जेजू कुर्सार कळतना ताची जीब कातरुना. ताणें पळयल्लें ताच्या घरा लागीं एक दीस 150 जाणांनी रोमा घरांनी कुर्सार मारलें आनी ताचे जिबो कातरतले, शिराप घालतात म्हणून. पूण जेजू न्हू शिराप घालूं ना. जेजू शिराप घालता की पळया म्हणून जेजूची जीब कातरून नातली. पूण जेजून इतलेंच सांगलें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात नेनात. आज आमकां बोगसूंक मोग करूंक कृपा मेळटा. लव इज द मॅन म्हणटा आमी, वेर जेजू क्रिस्त 2 हात दोन उमकळटा थंयसर आमकां मेळटा मोग. जेजून आपले पाय आपल्या सिसांचे दोन हे हांवें कितें केलें तें तुमी तांकां करा, तुमी हेरांचे पाय धुया. तेच केलें ताणें. आज तेंच सांगता जेजू एकामेकाचो मोग करूंक आनी आपल्या कार्यान ताणें करून दाखयलें. आपले रगत वारोवन आमचो ताणें मोग केलो, आपले रगत विकून आमचो ताणें मोग केलो, आमच्या पातकां खातीर ताणें जिवीत दिलें. तो व्हरतो मोग. आपल्या इश्टां बसत जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग ना म्हणालो जेजू आनी हें करून दाखयलें. ह्याच कुर्सार तावन विजडम ऑफ द क्रॉस म्हणटा आमी. कुर्साची जाणवाय जावन आसा मोग आनी बोगसाणें. आज आमकांय बोगसूंक तितलें सुलाभ न्हय, मोग करूंक तितलें सुलाभ न्हय. तुका शिरापतेल्यांक, तुका वायट करतेल्यांक, तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक तितलें सुलाभ न्हय. पूण ही कृपा मेळटा त्या कुर्सार तावन. विजडम ऑफ द क्रॉस म्हणटा आमी. ते बोगसाणें, तो मोग मेळटा त्या कुर्सातावन आमकां, त्या एवकरिस्तातावन आमकां मेळटा, ह्या देवाच्या उतरातावन मेळटा आमकां बोगसूंची कृपा, हेरांचो मोग करूंक. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देवाच्या मोगाचें बिल्डींग आमी बांदूंक आसा. कशें त्या राहुल गांधीन म्हणल्या बरी, आज जेजू म्हणटा आज देवाच्या मोगाचें बिल्डींग ह्या मार्केटींत आमी बांदूंक आसा. एका मोगाचें बिल्डींग शॉप आमी बांदूंक आसा. त्या शॉप बांदिचें जाल्यार आमकां कितें गरज जाय? पयलें जाय आमचें तें मोग. आनी मोगांत तें शॉप आमी बांदी जाय. मोग आमचें तें ना जाल्यार कांयच फायदो ना. तूं आवाज करतल्या किणकुल्या बरी, वाटले बरी, आवाज मात करता. तूं देवाचो मोग करताय म्हूण सांगून सांजू हांव म्हणटा, तूं पेल्याचो मोग करनाय, तुज्या भाव भयणीक बक्षिनाय, तुज्या भाव भयणीचो मोग तुका ना. तुजो मात्र मोग करतलो तुज्या बायलेचो, तुज्या घोवाचो तो मोग करता, तो फायदो ना. आमी म्हणटा बाबा मदलो भयणी मदलो मोग तो दुसरो, ग्रेसीस म्हणटात ताका. तुज्या फ्रेंडाचो तूं मोग करताय तो दुसरो, ताका म्हणटात फिलिया. आनी तुज्या बायलेचो मोग करताय, लव्हराचो मोग करताय, इट इज इरोटीक लव म्हणटात. पूण पेल्याचो, हेरांचो, सगळ्यांचो, दुस्मानाचो तूं मोग करताय तो आगापे फेलोशीप म्हणटात, तो मोग आज आमकां जाय. इरोस आनी फिलिया, सोफिया तो न्हय. आज आगापे फेलोशीप तसलो मोग, सगळ्यांचो मोग, हेरांचो मोग, पेल्याचो मोग, दुस्मानाचो मोग, तो मोग तूं करताय. तुका बांदून दवरिल्ली बुती जावन आसा सर्ग, खंडीत जावन सर्ग मेळटा. आज देखून ह्या शॉप, ह्या मार्केटींत, तिरस्काराच्या मार्केटींत मोगाचें शॉप आज आमी उक्तें करूंक आसा.
हे मोगाचे शॉप उक्तें करूंक जाय जाल्ली साहेत पयलें जावन आसा निस्वार्थपण. म्हजेंत म्हणलें चिंचेनी निस्वार्थपणांत एक शॉप तिरस्कराच्या मार्केटीन हांवें स्थापन करूंक आसा. दुसरें जेजू म्हणटा एकामेकाचे पांय दुऱ्या, एकामेकाची सेवा केल्ल्यांत, एकामेकाचे पांय दुल्ल्यांत, कालतेपणाच्या सोंसणीकायेंत आमी असलें शॉप तिरस्कराच्या मार्केटींत बांदूंक साध्य आसा. तिसरें आमचे तें आसा जे मनशापण, मनशा गौरव. आमी मनीस, जेजू कित्याक मनीस जालो ह्या संवसारांत आमी मनीस जावचे खातीर. आज आमी मनशापणान जियेचे. ह्युमिलिटी मनशापण आज ना. आज मनशा गौरव ना. एकामेका एक स्मायल दिवची संवय ना. एकामेका टेन्शन भरोवन गेलां, एकामेका बेजाराय सोडून गेल्या. असल्या संवसारांत आमी आसा तर पयलें मनशापणाचें शॉप आमी उक्तें करूंक जाय. कालतेपण आमचें तें आसूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, असले पुरा सोंसणीकायी, मनशापण, मनशा गौरव, अपस्वार्थपण नासतना, स्वार्थपणान जियेस नासतना एकामेकाच्या निस्वार्थपणान जियोंक मोसरू, राग, द्वेश हगे आसून कितें फायदो, कांय बरेंपण मेळना. देखून देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, एका नाण्याचे दोन कुशी आसून आमी जिवंक करपा मागया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत असलें आसा जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता. जेजून 8 बागी कितें आसा त्या प्रमाणे तो जियेलो. बागी अंतस्करणी दुर्बळी तांचे जावन आसा सर्गींचे राज. सगळें तुमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन रावा, देवाचेर विश्वासून रावा, थंयसर नंदन जातलें. तूं देवाचो मोग करताय म्हणून देवाचो कायदो तूं पाळिनाय, कांयच फायदो ना. देवाचो मोग करताय, पेल्याचोय मोग करा. हें केलें तांणी त्या परिजेवानी शास्त्रिनी तांच्या मात्र मोग केलो. तांचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग केलो. तांच्या धर्माचो मात्र मोग केलो. कांय फायदो ना. पुरा कापाटपण. पण आमी आमच्या कुटुंबाचो मात्र न्हय आसतना तुज्या पेल्याचो, तुज्या भाव भयणीचो, तुज्या गरजेवंताचो, निराधाराचो मोग करताय आनी प्रत्येक तरान तुज्या दुस्मानाचो मोग करताय. सर्ग मेळटलें, संस्थीक जिवीत मेळटलें, भुरग्यां मळांक आशिर्वाद मेळटलें. तुवें मागलो उपकार देव दितलो आनी ह्या मरिफात तुजें जिवीत नंदन जातलें. एवकरिस्ताची कृपा मोगाचो गुर्त जावन आसा. जेजून मोगान वो सक्रामेंत घडलो. मोगान आनी सेवेचो सक्रामेंत जावन आसा वो एवकरिस्त. तो आमी जियेतना आमकां मेळटा ती कृपा त्या एवकरिस्ताच्या बळान, एवकरिस्ताच्या सक्तेन, एवकरिस्ताच्या कृपेन एकामेकाचें जिवीत जियोंक आमी मागया. एवकरिस्त जावन आसा मोडलोलो उंडो, ब्रेकिंग द ब्रेड. देवाचे उतार जावन आसा जिविताचो उंडो, मोडलें ते देवाचे उतार. आमी हांगासर जे कितें करता मिसाचें बलिदान आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यान, आमच्या सेरसमारा मोडलेलो उंडो आमी जावंक आसा. ते दळा मात्र एवकरिस्त भेटयल्लें बरी जाता. सेलेब्रेशन वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटना मीस आराम जाता आमच्या जिवितांत. आमी जावन आसा मोडलेलो उंडो, आमी जावन आसा आनी एक एवकरिस्त, आमी जावन आसा आनी एक क्रिस्त, आमी जावन आसा आनी एक वांजेल. हेरांक वाचूंक, हेरांक दिवंक, हेरांक न्ही पेरेरान जोडूंक. तर देवाचो मोग एवकरिस्तान प्रत्यक्ष जाल्लो. तो पेल्याचो मोग करूंक आदार दिवची कृपा जोडून घेवचे मरिफात आनी एक आमी क्रिस्त जावंक, आनी एक एवकरिस्त जावंक, मोडलेलो उंडो जावंक, पेल्यांची दुकां पुसूंक, पेल्यांचे पांय धुवंक आदार जावं दी म्हणून आमी मागया. सांजुदाची कृपा मागून एक अपुर्बेची क्रिस्ती जिणी, भगवंत जिणी जियोंक कृपा मागया. आमेन. पांचंको 102 C20. Abba Baba Serginta Gevundo Gevan Raktamasan Kristacha Di Amka Bodu Undya Vaina Sangi Bapa Jivanam te ditam tuka puro amka tuji kripa dusre kanche amka naka.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या राजाचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पयसुवेच्या आदावास सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवान धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची चडवण परगटून संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारायलें. तीच चडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. या आमच्या चडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराचे उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या. सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता. सर्गींच्या दळबारा सांगाती तुजे महिमा निरंतरी आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायत. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू जीवन येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची कास तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव का मुरये देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजय तिचो पती बगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद तद्देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांथो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesus orwe Dios Jesus sangata Dios Jesus tay पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आटापुनासचें वर्तें मागणें हें आमच्या बापाचें पयल्या भागान देवाच्या मोगा विशान दुसरो भाग पेल्याच्या मोगा विशान कळीत करता आमी दिसपडटे तें सांगता पण आमच्या कार्यान तें करूंक आसा हेरांक बोगसाणीची कृपा मागोवंक हें सगळें त्या मागण्यांत आटापून आसा ताचेर आज ते स्वताचे नितीचे मोगाचें आमी जोडूंक हे मागणे आदार दिता तेंच मागणें आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवर अवघड आपयांतले पिडे शिडेंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवर्षान आत्रेक तेलांक आमकां उदार काकुळतीन पदकांतली सुटय आनी आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरत्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकमेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी देवाचो मोग पेल्याचो मोग आटापुनाचो हो सक्रामेंत जेजू क्रिस्त दुस्मानाचो मोग करूंक दुस्माना खातीर मागोवंक दुस्माना खातीर देवा लागीं मागोवंक उलो दिता सका दिता बोळ दिता कृपा दिता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी
सुमिया तुमच्या तेरेंचे बाग म्हाका पावना पुण्यका उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Tuz muzo restar somia, tuz muzo ada, tuz mujam kalza somia, sadans karbira. Tuz muzo restar somia, tuz muzo ada, tuz muja kalza somia, sadans karbira. Civitaso undo tu sergintam Deulolo Sosasas ni jiu diunja Bapanto darlolo Tujhe lagi eta to ke dis buke sona Tu kasat manta to ke dis tane sona Tuz muzo restar somia, tuz muzo ada, tuz muja kalza somia, sadans karbira. प्रार्थूया. भोवमोगळ बापा भगवान सुद्धा देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला. हांतू घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेच्या कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां आंबर ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. समेस्तमी बसया. मोगाचें नांव परत एवटी सांजूद उता देव पूण शेताक तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत मागता. हांगासर हरी एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसतली. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. सीडी गरजेचे बूक कोंतां बेंतिन्यो स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां दफ्तरान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसाची ते सवां कोणाक दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर तुमच्या समस्यांक तुमकां कितेंय सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार विशेश तरान हप्त्या मदें तशेंच आयचे दीस हांगासर आमकां मेळ्ळी येत. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कोणाक कितेंय फूल वा फुलाची फाकळी दाना रुपी दिवंक मन आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास दवरा. तेलेकार जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां हांगासर जेवलेलीं तुमचे खातीर विशेश तरान मागतलीं. आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागतल्या म्हूण बसयता. आरोग्य केंद्र केम्ब्राल टावन मिनी हॉलांत BP शुगर टेस्ट करूंक आज हांगासर आयल्यात. असो फायदो तुमी जोडचो. आज हांगासर जेवणाक आमकां दान दिल्लें. हांव नांवां वाचून सांगता. हांगासर आसतलीं तुमी मुखार येवचें. आयचो प्रधान याजक मनदी बाब आल्बन डिसोजा तांचे धांवन ही मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. रिवन डिसिल्वा मूडबिद्रे, विन्सी फुडाडो मुल्की, प्रकाश कब्राल मुल्की,
शरोन सिरिल मोडबिद्रे, जेनिफर गोवा कुवेट, विजय रेनिल्डा डिसोजा पेरुमोदे, लिडविन सिक्वेरा किन्निगोळी, किरण रायन मस्करने शंकरपुरा, शर्विन डिसोजा आपणाच्या जल्मा दिसा संदर्भी कुवेट. तशेंच घराचें स्लॅबाचें काम बऱ्यान जाल्ल्या पासून शैला नेल्सन डिसोजा वेलंकणी वाडो आयचें ऑर्न दिलां. ह्या सर्वांनी दानींनी हांगासर मुखार येवचें, तुमची मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. वाद दिल्ल्या पत्रपाकी देव बरें करून म्हणटा. आज जवान तयार केला वेलंकणी वाड्याघरांनी तांचो ह्या उपकार भोवता. गुरकारनीक तशेंच वाड्याघरांक देव बरें करून म्हणटा. सकण आमी दिंबी घालया. साजूद था देवाक मानकन ह्या नव्यानांत आतां आमी बगीदा जावया. पात्रून संसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून संसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून संसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजूद ता देव आनी हेर सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय अंचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजो क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जूद ता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जूद ता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशेबरपणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा. आमीन. सांजूद ता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन नासलेल्या बगेवन जूद ता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त ज्यानी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरीस शारोती जावन जाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज आनी नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनी आयला. सर आमी दायकन बसया मोगाचेनो. हांगासर सभाजनांनी आज ते सवा मागणी दान दिल्यान हांव ही वाचता आसतना जर तो तुमचे ते सवा हांगासर आसात तुमी विशेष तरान मागा आनी जे कितें तुमच्या खालसा मनान ते सवा आसात ह्या घडये सर्व आमच्या पात्रोन संदा मारी पात सर्गीच्या देवा थंय आमी उबारया आनी विशेष तरान ह्या घडये आमी मागया. 11 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावं, 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, 10 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक, एकल्याक घराचें काम कसलेंच अडकळ नासतना जावं, 2 जाणांक आमाल पिवोवणी आनी सिगरेट व्हरची सोडोवंक, 3 जाणांक जाग्याचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावं, 6 जाणांक पांयांची गांठी दुखून जावंक, 3 गांठीची दुखून जावंक, 8 जाणांक घरांत शांती समाधान आसूंक आनी मोगान जियोंक फावो जावच्या खातीर, 3 जाणांक मागणें म्हणून करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचें UK विजा आनी इमिग्रेशन एप्रूव जावच्या खातीर, एकल्याक गरजागो बेगीनच बऱ्या रितीन विकून वचोंक, एकल्याच युट्रन्सान नासलें प्रायब्रो संपोवन गूण जावंक, 3 जाणांचे थायरॉयड प्रॉब्लेम गूण जावंक, 4 जाणांक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक, एकल्याचें बोन मॅरो कॅन्सर गूण जावंक, एकल्याचे वायट सक्ते जावन सुडका मेळोवंक, 2 जाणांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा जावन गूण जावंक, 6 जाणांक रीण फारी करून करपा मेळोवंक,
एकल्याच्या कामाच्या तळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक एकल्याच्या पांयांचे खिळे गुणे जावंक दोगांच्या दोळ्यांची दिश्ट फावो जावंक एकल्याक माट मंत्रा दुश्टगायच्या बिडेंत राखून व्हरूंक एकल्याचे 8 प्रॉब्लेम गूण जावंक 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्याक आजारी जोड्या मदें समाधान आसूंक एकल्याची खोट केजींत जी कापनावंक एकल्याक वायट इश्टाक सोडूंक आनी बरी जिणी जियोंक आनी 20 आनी 13 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां भाशेंत मागोवंक आज हांगा सर्वीस सारलां तशेंच आयड क्रास्ता मंगळूर ICUंत ती आसा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विनंती केल्या ह्या सर तेसावां खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमची तेसावां आमची मागणी आमच्या पात्रोन सांता मारिपात आमी उबारया कित्याक आमच्या पात्रोन सांताक सांत असाध्य आसलें साध्य करचो पात्रोन सांत जावन आसा ताचे विनवणेन आज जपां अद्भुतां घडटात तर ताचे मोगान ही सर मागणी उबान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या हात आमी वयर उबारया अरदान तुका सुमियान जेसू होगलाब तुका सुमियान जेसू नमान तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू स्तुति तुका सुमियान जेसू प्रणिपात तुका सुमियान जेसू वंदन तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मंगळा जेसू आज हांगा सर्व उबारलेली संकट मागणी आमच्या पात्रोन सदा मारी पा तुज्या पांयां तळ आमी उबान दिता ह्या आमच्या भाव भयणीच्या गरजांनी तो भाव तांची दुकान तो पस तांच्या कश्टा दुकान तांकां आदार दी सांगात दी तांणी मागले तांकां विशेष तरान ह्या घडये लाभय त्या मारी पा तुजे सगत तुजी महिमा तांच्या जिवितान वाळोवन दी तूं करोसो आमचो देव सक्तेन वैभवान भरलेलो देव म्हणल्यार तांच्या जिवितान उगडा पेदाव तांचे थंय तुजे पदवे दाखय आमच्या पात्रोन सदा मारी पा तुजी विशेष सगत ह्या घडये तांच्या जिवितान वाळोवन तांकां बरेपण दी म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता तुका जावं मान होगळा महिमा आराधन स्तुती नमान आतां आनी सदा सर्वदा आमेन सर आमी दिमी घालया म्हज्या मतीर खाळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळो पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या अपोस्तली पदवेन पळय जावले हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरोबर सदींचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे खांटे गोटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागुल्लो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया हांगासर सभा जणांनी तांचे अर्गां उले दान दिल्यात हांव वाचता आसतना तुम्ही हांगासर आसा जाल्यार तुम्ही धन्या देवाक पात्रोन सांता मारी पार लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिया होगळाप दिया आनी जे कितें तुमच्या जिवितान बरें केल्लें आसा त्या सर्वां खातीर आमी अर्गां आमची मागणी उबारया दोग जाणांनी पयन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळेचें काम फावो केल्ल्या खातीर 8 जाणांक बरी बऱ्यायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचे एलर्जी पिडाक गूण जाल्ल्या पासत एकल्याचें ब्रेस्टाचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासत एकल्याक बरें घर फावो केल्ल्याक दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्याक एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या पासत आनी एकलो ACCA पेपरांत पास जाल्ल्या पासत ह्या सर्वां पासत हीं अर्गां दितना आमी आमच्या जिवितान जाल्ल्या त्या सगळ्या बऱ्यापणाचो पात्रोन सदां मारी पार लाभलेल्या बऱ्यापणाचो अर्गां दिवन सांगात आमी गावया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी वायटांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वरा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी
ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापा आईचे दिस आम्ही ऐकले आमच्या भावा बहिणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियंत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान फावो कर ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापा आमच्या लागी प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांचे त्या सवा आम्ही तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वयता ती सर त्या सवान तू जारी कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कोस्टोच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा फावो ती जिनिये सांगाती मेळनासतना कोस्टोच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर म्हण आनी तांचो संतोष वाडय म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा आमच्या भुरग्यांक इस्कोलाक वेताना पाटी येताना सदांच जकड वायटा विघ्न अवघडांतले राख आनी सांबाळ म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा लोकसभेंत स्पिकराचे चुनावण जावंक आसा एक बरो स्पिकर उदेन येवन सर्व लोकांचे हक्कां कायदे राखून व्हरता तसलो स्पिकर मेळचे खातीर तुजे कृपा लाभय म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारणीये काकुतीचे मये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी परदेसेवेची बाळकां या तुका कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो आमच्या शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदी पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलबी ओंकारी मुरये पिडेस्त बसत मागणी त्रियेक देवाक आमी सर पिडेस्त भावनाक समर्पण कर तांच्या जिवितांत त्रियेक देवाची मजत परजळून दिवन मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवन सो तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टोच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गोण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावर तुज्या बुजवण धरा तुज्या मीत मेर नातलेले दयाळा लागीं आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांत तावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगूंक तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोंक ह्या तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जिये त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूंक तोक तुमकां मायपासन आनी काकुळतीन वागूंक दुलोबायेन तुमचेर आपली नदर घालूंक आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या फाटल्यान मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं फाटल्यान तो रावूं तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांजुदा मारिफात तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर पिडेस्त भावंडांचेर
आपलो आशीर्वाद घालूं. आता आमी सक्रामेंतल्या जेजू संगीत थोडो वेळ आमी करचुया. गीत आमी गावया. जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. आराधन स्तुती हांव करता तुका, सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मना आत्म्यान गायता हालेलुया. जीवदेवच्या आत्म्यान जीवी जावन ये, अंधकार नाश करून उजवाड जावन ये. देवच्या आत्म्या बिरान तूं पयस कर. संतोषान गायता कुरपेन आमकां भर. हालेलुया. Hallelujah, 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 Hallelujah. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाच्या मोगान भरलो, बापाचो मोग घेवन आयिल्लो, बापाचे काळीज घेवन आयिल्लो. त्याच बापाचे मुखामळ ह्या सक्रामेंतांत आसा. त्या बापाची दैवीक काकूळ, दैवीक मोग पुता मरिफात हांगासर प्रत्यक्ष जाल्या. तो पवित्र आत्मो बापा आनी पुता मदलो मोग त्रयेक देव ह्या सक्रामेंतांत आसा. केदे वर्ते बाग आमच्या बावडताच्या दिश्टीन जेजूक पळोवचें, जेजूचो सांगात भोगसो, जेजूचो मोग नियाळचो, ताचो मोग पेल्यांक दिवंक बळ आनी कृपा मागचो. हो घडी देवाच्या आशिर्वादान आमचे जिवीत नंदन जावंक, ताच्या मोगान भरपूर तरान आमी भोगोवंक, ती मोगाची कृपा आमचे ते येवंक आनी पेल्याक दिवंक. आमी हे मोगाची मनशां जावंक, जियोंक, मनशापणान जियोंक ती कृपा मागया. एक ना एक तराच्या पिडेंत आमी कश्ट जावं, बंदडेंत बंद पासत जावं, देखून ताची कृपा मागोवन तुस्ती करून आमी गावया. जै मनान द्वेषासा भोगसूंक शिकय, पातकाच्या वोडण्या सोबूजो थांबय. उजाच्यो जिबो आज आमचेर पाटय, कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय. सांगया गावया. हालेलुया. आमचे हात उबारया क्रिस्ता थंय. हालेलुया. आमचो मोग आमची सगळी दैवीक सकत ताचे ते जोडूंक. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया 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 आमचे हात उभार देवाची स्तुती करूया देवा करगा देवया कसो मोग नियाळया ताची कृपा भोगया आमकांच आमी ताका समर्पण देवया दैवीक मोग ह्या एवकरिस्तान हजर जाल्या प्रत्यक्ष जाल्या हे मोगळा जेजू आराधन महिमा स्तुती वंदन तुका आमची जिणेची काणी आमची सगळी देणी तुका समर्पण दिता ह्या घडये मोगळा जेजू तुझे आशीर्वाद आमकां पाठोवच्यात तुजो मोग आमी नियाळच्यात तुजी कृपा आमी जोडच्यात सांत जुदाची मजत घेवन सांता भक्ताची मजत घेवन मरिये मायेची मजत घेवन आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता हे जेजू आमचे तुजे आशीर्वाद घाल आमची आर्गां स्तुती होगलाप तुका पावो जावं दे तुज्या तुका मान करूंक तुका आर्गां दिवंक तुका होगलाप दिवंक पावो जावं दे हालेलुया हला बला 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 हलम बला 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 शेरंद बला शिले मत्स बलम बला शिले मत्तली रशम बला जिग बंद बलम बला हलम बला 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 हे जेजू तुझे नाव करते जाऊ दे सांजुता हमारी पात अंगेसर भक्ति का मागणे हमारी पात तुका हालेलुया स्तुती करे हमारी पात तुझ्या नावात तुझ्या मावात भोगलाप जाऊं स्तुती जाऊं पडो तुझे आशीर्वाद तुझ्या रक्ताचो हर एक थेंबो आमचेर आमना फजवेस्ताचेर हांगासर असले भक्ती कचेर बावडत्यांचेर शिंपडाव पडोंक आनी आशीर्वाद जावं शेरम बलम बल हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हर्षिता तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 दयकन बशा सस्तीक जिवी जोडी जाय तर हांवें कितें करी जाय म्हणल्या त्या तरणाट्याच्या उल्याक जितून ताका सांगो ना तूं पर्वत चड तूं हिमालया पर्वत चडून वच एक बरी रेतेरी जा हें कितेंच सांगू ना अगर जेजून ताका इतलेंच म्हळें देवाचो मोग कर पेल्याचो मोग कर पेल्याचो मोग कर देवाचो मोग करताय तशें पेल्याचोय मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मोगान देवाचो मोग कर तशेंच पेल्याचो मोग कर देवान दिल्लो उपदेश वो हें करून आयलां तर कर ते सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर पेल्याचो मोग कर हो जावन आसा कायदो हो जावन आसा उपदेश सर्ग जोडूंक आमी कोणीय ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय मोगाचे भाव भयणीनो ಮುಸ್ತುಪುಟಿ ಹಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ ಮನೆ आज सर्गींचे जेरुसलेम ते देवाचे राज ते सताचे नितीचे मोगाचे या संवसारांत ते प्रत्यक्ष जालां ते आनी ते जोडूंक सदां तुमी पयले देवाचे राज म्हणालो जेजू सीक द किंगडम ऑफ गॉड स्वर्ग राजक्कागी तवाका पडिरी देवाच्या राजाक लोबदोन रावा पातयोन रावा आनी ते गोळसूंक प्रयत्न करा सांत पाऊल तितलेंच म्हणटा पविस्ताना मारिफात आमकां देवाच्या राजाचे हक्कदार दिलां देवाच्या राजाचे नागरीक आमी सताचे नितीचे मोगाचे राज त्या राजाचे हक्कदार हक्क आमकां दिलां ते एवकरिस्तान प्रत्यक्ष जालां ते एवकरिस्तान आसा ते आपणावंक द पावर ऑफ द होली स्पिरीट द पावर ऑफ द होली स्पिरीट द ग्रेस ती कृपा तो मोग जोडूंक आमी हर प्रयत्न करी जाय देखून जेजू म्हणटा तितलेंच कशें एका धनयान एका मनशान त्या गाद्यांत अपूर्वेचे वज्र मोती आसा म्हण सांगून असलें सगळें विकून ते मोती आपणावचे खातीर तो प्रयत्न करता त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करूंक आसा
पेल्याच्या मोगांत देवाच्या मोगांत आमी जियोंक आसा देखून आमी समेस्त हांगासर आसा देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया देवाचे स्तुतीचें गीत गावया देवाची स्तुती करतना इस्रायल परजा जिखली सांप पाऊल जैलांत आसलो देवाची स्तुती करतना बंदिसळां उक्ती जालीं ह्या पवित्र तळार ह्या जाग्यार ह्या गलिलियान ह्या सांजुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र तळार हांगासर येवन देवाची स्तुती करतना सक्रामेंतांत आसलें जेजूची नांव उलो मारतना त्या सक्रामेंतांत आसलें जेजूक आमी बोब मारतना आमचे मागणी आयकता आमची स्तुती देवाक मानवता आमच्या काळजाचे उले देव आयकता हात बोब मार म्हणटा देवाचे उतार देखून देवाची स्तुती करया देवाक होगळप दिवया देवाचो मोग नियाळया देवाची स्तुती करून कृपा मागया आनी ह्या मरिफात आमची पिडा शिडा गुण जावं आमकां बरी भलायकी मेळोंक आमच्या मतीक समाधान मेळोंक आज प्रत्येक इराद्या पासत आमी मागता एक ना अनेक तराच्या पिडेंत कश्टांत आमी आसा ही पिडा शिडा गुण जावं बरी भलायकी समाधान शांती मेळोंक तुज्या बोगले नाशिल्ल्या खातीर तुज्या पेल्या खातीर तुज्या भाव भयणी खातीर हेरां खातीर कोण ह्या जाग्यार येता तांचे खातीर कोस्तोवच्या आमच्या भावंडां खातीर कोणाचो उडासकाण तुमी मागतात तांचे खातीर आमी उडासकाण मागया देवाची कृपा ह्या घडये मागया स्तुती गीत गावया स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा बोडा संतोषा खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा बोडा संतोषा प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा गायांच्या राया प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा गायांच्या राया स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची सौम्याची स्तुती करया धन्या देवाची रायांच्या रायांची जावन आसा जेजू क्रिस्ताची ह्या सक्रामेंतांत तो खरो हजर आसा आमचे सगळे कश्ट दुख बेजाराय संतोष सगळे ह्या स्तुती गायना मरिफात ताका आराधन करच्या मरिफात ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवच्या मरिफात ताचो मोग नियाळच्या मरिफात ताका जावं मान आनी होगळाप अर्गां आनी स्तुती काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेत उर्जित करा तेनी तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेत उर्जित करा तेनी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची लाना वोडा मुखार सरा गीतां गायना दुबळी ग्रेस्त एक जोडा जेजूच्या नावा
ल्हाना व्हडा मोगासरा गितां गायना दुबळी ग्रेस्त एक व्हड जोडा जेजूच्या नांवान सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दाबाजान जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषान सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दाबाजान जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषान स्तुती कर देवाची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाची हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भाव पिढीनो आज पिडेस्तां खातीर आमी मागता जायते रितीची पिडा कश्ट दूख वळवळे कळवळे आमच्या जिवनांत आसात पूण देवाचे उतार ह्या दिशेन कितें म्हणटा पिडे विशयांत आमी समजून घेवया देवाची कृपा जोडूंक भलायकी जोडूंक आमी पयलीं देवाचे उतार कितें म्हणटा ह्या विशीं आमी जाणा जायचे जायते कश्ट पिडा आमचेर येतात वयल्या वयर कश्ट येतात जायती घडितां तुमचे मुखार हांवें दवरल्यार आयचो वेळ पावचो ना आयचो दीसय पावचो ना जायती घडितां पिडेस्तांचे पूण देवान सोण घालूं ना देवाच्या मोगान आमकां बरें केलां देवाच्या काकुळटीन आमी बरीं जाल्लीं हांव घडितां आसा देव आमचो मोग करता तो सगळ्यांचो मोग करता कश्टांतल्यांचो पिडेस्ताल्यांचो पातक्यांचो बऱ्यांचो बेऱ्यांचो सगळ्यांचो तो मोग करता देव खंडीत पक्षपाती नाही बिलकुल नाही देखून भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत आद्ये 1:2-4 आमी वाचता म्हज्या भाव भयणीनो नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भागस म्हण तुमी चिंती जायते फावटी आमकां कश्ट येता पिडा येता पूण देवाचे उतार म्हणटा हें भाग म्हणून तुमी चिंती जाय तुमचो भावार्थ पारकिल्ल्या वरवीं जायते फावटी कश्ट येतना आमी दंडळटा देवान आमचेर कित्याक ही कश्ट दिल्यात कित्याक ही पिडा दिल्या आमकांच कित्याक दिल्या थोडे फावटी आमी आमचो भावार्थ पळयता जेजू देखून आमचे ते तिरासन उब जाता म्हूण आमी जाणा देखून देवाचे उतार म्हणटा तुमचो भावार्थ पारकिल्ल्या वरवीं तुमचे ते तिरासन उब जाता तिरासनाच्या पावंडार आमी पावतना आमकां तिरासन आमकां कश्ट सोसूंक पिडा सोसूंक आमकां त्राण बळ सकत मेळटना त्या पावंडार आमी पावतना आमी जाणटी जाती शेगूण जातल्यांत आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणटा देवाचे उतार हे कश्ट सोसूंक कृपा देव दितना मस्त आसात 4th स्टेजीर आसली कॅन्सर पिडेस्तां आसात गूण जाल्लीं आसात बावडता वरवीं मागण्या वरवीं तिरासणे वरवीं जाणटी जावन शेगुणी जावन बरीं जाल्लीं आसात देवाच्या उतरां मारिफात जाकोब तेंत म्हणटा तुमचे वयर चड कश्ट आयल्यार कितें जालें देखून पेद्रू म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 1:6 हाचे खातीर तुमी संतोश पावा तुमचेर पिडा आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुमी संतोश पावा थोड्या काळाक तरवळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें पेद्रू म्हणटा थोड्या काळाक इट इज नॉट परमनंट थोड्या काळाक 1 म्हयनो जावंक पुरो 4 वर्सां जावंक पुरो 3 वर्सां जावंक पुरो थोड्या काळाक एक कश्ट मेळ्ळ्यार ही पिडा आयल्यार कितें जालें पूण तुमी बरीं जातल्यात म्हणलो अर्थ आमी बरीं जातल्या म्हणलो अर्थ आमकां बरेंपण जाता म्हणलो तो अर्थ आमकां बरी भलायकी मेळटा म्हणलो तो अर्थ आमकां जेजू आपडटा जेजू मोगान काकुळटीन आमकां बरें करता म्हणलो तो अर्थ आनी तूं जाता थोड्या काळाक तुमकां कश्ट मेळ्ळ्यार तुमकां पिडा आयल्यार कितें जालें म्हणटा देवाचें उतार तें आमी जाणा जायचें देखून जाकोबाच्या पत्रांत परत्याक आमी वाचता अध्याय 1:12 सांगता कश्टांचे वेळी द्रढ रावता तो मनीस नीज भागी जायते फावटी आमी सुसायड करून धांवता
पूण हांगा देवाचे उतार म्हणटा कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार कोण घट्ट रावता दृढ मनान रावता तो नीज बागीच जाय म्हणटा जाकोब. वय आमच्या जिणेन जालां कश्टा वयर कश्ट आयल्यात वयल्या वयर कश्ट आयल्यात पिडा शिडा आयल्या बेजाराय बगलां निरासपण आयलां दुरसवणी आयलां कितें कितें आमकां आयकोंक मेळना. पूण वयल्या वयर आयिल्ल्या वेळार आमी बागीच सय म्हूण आमी चिंती जाय. कित्याक ताची वरवणी जाताच आमच्या कश्टांची वरवणी जाताच. आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो दितलो. देवाचो मोग करतेल्यांक आनी देवान तांचो मोग करतेल्यांक तांकां जिविताचो मुकुट लाभतलो म्हणटा देवाचे उतार. पळया आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार घट्ट तरान मनीस कोण बागी कोण दृढ रावता कश्ट फेस करता चॅलेंज काणयता. पळया देव म्हाका सोण घालचो ना मागण्याच्या बळान मागण्याच्या सक्तेन ह्या नोवेनाच्या बळान हांगासर आयिल्ल्या मरिफात मागण्या केल्ल्या मरिफात सांजुदा मरिफात भगवंत मोरया मरिफात सांता भक्ता मरिफात म्हज्या भावार्था मरिफात मागण्या मरिफात आच्छाल रावता तो बागी. कित्याक आमची थोडो वेळ वरवणी जाता उपरांत आमची वरवणी जाल्या उपरांत आमचें मौल्यमापन जाल्या उपरांत आमच्या भावार्थाचें मौल्यमापन जाल्या उपरांत आपलो मोग करतेल्यांक आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हळ्यार जेजूचो मोग करतेल्यांक आनी जेजून मोग करतेल्यांक जेजू हर एकल्याचो मोग करता तांकां जिविताचो मुकुट मेळटलो भलायकेची कृपा मेळटली बाचवीची सुटका लाभतली आनवार अवघडांतलो देव राखतलो. बरेपण तारण आमी जोडूंक शकतले हांव सडवण जोडूंक शकतले हांव म्हणलें उतार देवाचें आमकां मेळोवंक मेळटा. उपरांत जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचता म्हजें तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर जेजू म्हणटा म्हजें तें ह्या एवकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजू तें समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतले ह्या संवसारांत तुमकां पिडा आसतली ह्या संवसारांत तुमकां खंत दूख आसतली पूण धैर्य घेया हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां. देवाचे उतार म्हणटा हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां म्हणून जेजू आमकां सांगता. ताका पुराक जावन मागण्या विशयां ती आमी आयकता. कोण तुस्को म्हजेर सोडा उपकारी मनान एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हे वाचता फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 6-7 म्हणटा देखून कसलो सुखोन तुस्को धरी नाकात. देवाचे उतार म्हणटा कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार ह्या संवसारार तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणटा जेजू. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां देखून देवाचे उतार म्हणटा सदांच तुमी खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवेन आटापूंक नजो जाल्लें आमच्या जाणवेन आटापूंक नजो जाल्लें तसलें देवाचें समाधान एवकरिस्तांत मेळचें समाधान जेजूतान मेळचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां क्रिस्ताच्या एकवटांत शाबीत राखतले. कंतुस्को म्हजेर सोडा टंचल जाय नाकात बेजार कर नाकात दरवड नाकात बावडतान दंडळ नाकात. तुमच्या जाणवेन तुमची जाणवे आसा पळय तातूंत आटापूंक नातले बियॉन्ड युअर नॉलेज बियॉन्ड युअर इमॅजिनेशन तुमच्या जाणवायेंत आटापूंक जातलें देवाचे वर्तें देणें समाधान रिलॅक्स मेंटल पीस समाधान शांती देव आमकां दितलो म्हणटा. तितलेंच पुरो. ह्या दोंगरार तुमी ताकाच आयल्यात ह्या दोंगरार तुमी सोडून आयल्यात ते देवाचे उतार आयकूंक ती देवाची कृपा जोडूंक तुमी आयल्यात. ह्या तळार देखून आमी मागूंक आयले आसतना सांजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी आयकत अध्याय 5 वळ 3-4 तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांत आमी संतोश पावता.
कित्याक कश्ट आनवार सोंसणीकायेक वाट धरतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारकूंक पावता, तिरासन आमचे बरवसाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. 3 विशय हांगासर देवाचे उतार रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत म्हणटा आमच्या कश्टांत आनवारांत आमी संतोश पावचे. त्या वेळा आमकां सस्तीकाय मेळटा, पेशन्स मेळटा आनी त्या सस्तीकाय वरवीं तिरासन आमकां मेळटा आनी आमकां बरवसो लाभता म्हणून देवाचे उतार म्हणटा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, पळय म्हजे लागीं एक केस आयिल्ली. काजार जावन तांचे एक 5 वर्सां जाल्यार मात्र पळयतना एका जाग्यार कॅन्सर जाल्लें. डाक्टरान 2 वर्सां तें कांय न्ही लोकां दिते रावलो, पायल्स म्हणून. पूण आनेक डाक्टर लागीं वेताना ते पायल्स न्ही तें तावन 4th स्टेजीक पावलां. भितर सगळ्यांनी स्प्रेड जालां. 4th स्टेजीक पावलां कॅन्सर. 2 वर्सां वखद केलें काल एका गाया खातीर. पूण उपरांत तो गाय उलबण जावन भितर गेल्लें गोतूच ना. गॉल ब्लॅडर वचून लिव्हरा वचून लंग्साक लागीं जालां. म्हणटना तरणाटो चेडो, तरणाटो दादलो, मागणें मात्र आदार, देवच आदार ह्या वरवीं. डाक्टर म्हण इतलेंच, देवानो जाप करीचे, देवानो जाप करीचे, आमी वखद दिता. पूण तांणी पातयेणी सुकोवना, निरंतर मागणें करून सुरू केलें. सोंसणीकाय दरवडोनांत, भियोवनांत, कांगाल जावनांत, सोंसणीकायेन सगळें सोंसून व्हेलें. डाक्टरान तांकां केवल 6 म्हयने दिल्ले. आदल्या वर्सां ती आयिल्ली थंयसर कारकळ आयिल्ली. सक्रामेता मुखार मागणें केल्लें, रडोन मागणें केल्लें. आतां लागीं 1.5 वर्स जालें. डाक्टरान दिल्ले 6 म्हयने, आतां 1.5 वर्सान आयलां. तें सगळें देवान निवारलां. 4th न्ही, 3rd न्ही, 2nd न्ही, 1st न्ही, नॉर्मल स्टेजीक ते आयलां मागण्या वरवीं. पळया तांची सोंसणीकाय, पळया तांच्या मागण्या वरवीं सोंसणीकाय वरवीं तिरासणा वरवीं बरोसो तांकां लाभलो. आनी कांय जायना म्हणलें हांव तो डाक्टर म्हणालो देवान जाप करीचे. वखदा वरवीं जायना, रेडिएशना वरवीं जायना, किमोथेरपी वरवीं जायना, मागण्यान आनी वखदान बरें जायचें. मागणी सगळ्यात आसाचें. देवान जाप करीचे, देवान आपडचे. देखून तांकां सोंसणीकाय सोंसून ताणें व्हेलें. मागण्यान सोंसणीकाय जालें. देव बरें करतलो म्हणलें, बावळवार्थ ताणें दवरलो. तातूंत तिरासाण, घट्ट तिरासाण रावली, दृढ रावली. देखून जावं बेगीन जाकोब म्हणटा कश्ट आयिल्ल्या वेळार दृढ रावन तातूं बागी दृढ रावली. आनी तांकां ती सोंसणीकाय आनी ती तिरासाण बरवशाक कोण पावयलें. बरवसो लाभलो तांकां. जेजून आमकां बरें केलां आनी कांय जायना म्हणली ती पातयेणी तांकां आसा. असाध्य म्हणलें खंयचें ना. एवकरिस्ताच्या बळान, ताच्या देवाच्या मोरत्या मोगान, जेजूच्या वर्त्या मोगान आनी काकुळतीन आज ती त्या लेवलाक पावल्या. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड म्हणटा. देखून आमची सोंसणीकाय आमी म्हळें तें वरोवन पळयत आमचे कश्ट. कसो एक भांगर करचो तो भांगर उज्यांत घालन तो येता पर्यंत, रूप जाता पर्यंत, भांगर जाता पर्यंत करगिता, रूप जाता पर्यंत. तशेंच आमचे कश्ट वरोवन जातास आमकां बरोसो लाभता. देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत वाचता आमी अध्याय 8 ओळ 18. ह्या काळार आमी सस्तावन ते कश्ट मुकल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही. ह्या काळार आमकां कश्ट मेळो पुरो, थोडे पिटी सोंसूंक जायना, तातूंत मोरताव जावंक पुरो. पूण थंयसर म्हणी मुकल्या काळाक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हण जाता. देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता मोगाच्या भाव भयणीनो. पत्र अध्याय 8 ओळ 35 अशें आसता. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन पयस करीत
जर तर आमकां बावडटा आसा पातयणी आसा देवाचो मोग आसा क्रिस्ताच्या मोगात हांव न्हू जेजू क्रिस्तांतलो आमकां कोण वेगळा सर करीत कश्ट गी ही पिडा गी नाही ही अडचणी गी नाही ही आडकळ गी नाही दगदणी काणा जेवणाचो तातवार गी ना खंयचेंच आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळा सर करूंक जायना आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या बावडतांत आमच्या मागण्यांत क्रिस्ताचो मोग आसता पर्यंत खंयचेच कश्ट पिडा शिडा तातवार आयल्यार आमकां कोणूच देवाच्या मोगात हांव क्रिस्ताच्या मोगात हांव आमकां वेगळा सर करूंक ना देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 2:12 वाचता हांव तुमकां लाभल्या भरवशांत तुमी संतोष पावा तुमकां लाभलेल्या त्या भरवशांत तुमी संतोष पावा कश्ट आनवारामध्ये सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा देखून पिडा आयली म्हणून कश्ट धांवचे न्ही पिडा आयले म्हणून तरतवचे न्ही पिडा आयले म्हणून बावडतान दंडलचे न्ही जेजू म्हणटा इतलेंच सोंसणीक जाया बी पेशन्स मागा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना मागणें करा वकात करा धरवड नाकात आनी सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा देखून ह्या मागण्याचे वर्स मोगाच्या भाव भयणीनो देखून मागण्याचे वर्सां ह्या वर्सा आमी विशेश तरेन आमी मागा जाय मागणे अध्याय 7 मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वळ 7 आमकां सांगता मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बोडयात तुमकां उक्तें जातलें म्हणून सदांय आमी सांगाचें बायवाट करीचें देखून माते मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 11 वळ 24 म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता हें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळटाच म्हणून सत्मना आतां तुमी ह्या दोंगराक आयल्यात ह्या सांजुदाच्या पवित्र तळार आयल्यात हांगासर तुमी मागोवंक आयल्यात सक्रामेंता मुखार तुमी मागतात तुमच्या गरजां खातीर तुमच्या तेसांवा खातीर तुमच्या काळजां मनाच्या आत्रेग आशा निरासपणो एकसुरपणो दूख कंत हुस्को सगळें तुमी मागतात हांगासर मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 11 वळ 24 म्हणटा सक्कड तुमी मागण्यान कळीत करा तें तुमकां माग दिल्लें तुमी ती कितें पिटिशन्स तुमचे तेसांवा सांजुदा मारिफात देवाक भेटयलां तें तुमी मागिल्लें मेळटा म्हणून देवाचें उतार सत माना म्हणटा तुमी बिलीव दॅट यू आर रिसिवींग बिलीव दॅट यू वील रिसीव सत्माना कितें म्हळ्यार तुमकां मेळटा म्हणून तुमी खात्री दवरा तें तुमकां मेळटलेंच प्रेज द लॉर्ड तें तुमकां मेळटलेंच म्हणटा देवाच्या उतार हांगासर विश्वासान तुमी मागोवंक आयल्या निर्फळ जायना तें मागणें बावडतान मागिल्लें विश्वासान मागिल्लें सत मानून मागिल्लें खंडीत देव आमचें मागणें आयकता देखून म्हणटा देवाचें उतार ह्या कोरिंथकारांक बरयल्या त्या पयल्या पत्रांत अध्याय 10 वळ 13 मनशान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी हांवें तुमकां दिवना देव विश्वासी देव मोगाळ देव काकुळदार तो आमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिना ताळणी आयिल्ल्या वेळार तेचेर जैत व्हरूंक उपाय आमकां दिता तीर रावंक तो घटाय दिता जायते बडे आमकां ताळणी येतात ओडणी येतात पातकांत पडता हांव जाल्यार त्या ताळणेंत पडनाशें त्या ताळणेंत वळवळ नाशें त्या ताळणेंत आमी जैत व्हरूंक इन ऑर्डर टू ओवरकम इन ऑर्डर टू विन कॉन्कर दॅट टेम्पटेशन त्या ताळणी ओडणे वयर जैत व्हरूंक आमकां देव कृपा दिता तिरासान दिता घटाय दिता म्हणटा देवाचें उतार ते आमी जाणा जायचे मोगाच्या भावा भयणीनो देखून फिलिपिकारांक बरयल्या त्या पत्रांत उडास दवरा अध्याय 4 वळ 6 कसलोच कंतुस्को दवरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान उपकारी मनान देवाक कळीत करा हर एक तुमची गरज उपकारी मनान देवाक कळीत करा आमी उबे रावया ह्या घडये आमी मागोवंक आयल्या देवा लागीं मागया आमकांच आमी समर्पण दिवया आमचे आत्रेक आमचे कश्ट आमची दूख आमची बेजाराय आमचें कितेंच वडपण आमचें तें असलें गर्व अहंकार मोसर राग द्वेश सगळें जेजूच्या पांयां तळा हाडया जेजू आमकां स्विकार करतलो आमचे उण आमचे उचकस काय सगळें निवारून दी देवाक समर्पण दिवन गीत गावया
आमची कंच आमची बेजाराय आमचें सगळें देवा मुखार हाडया आमच्या काळजा मनाची बोगणां जेजू मुखार हाडया समर्पण करया आमकांच आमची कंदूक आमचे कुटुंब आमचे भाव आमची भयण आमची घोव आमची बायल आमची भुरगीं आमचे आवय बापूय आमचे कुटुंबादार आमचे सांदे आमचे हर एक घराणें हर एक कुटुंब आनी कोणा पासत आमी मागता तांकांच समर्पण दिवया जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलोलो तोसू सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलोलो तोसू सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोत पर्या लागेल राम तुझ्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोत पर्या लागेल राम तुझ्या आमचे सगळे कश्ट आमची पिडा आमची बेजाराय आमचे दुख सम्या मुखार आमी हाडया कोणा पासत आमी मागता म्हूण बसयना तांचे पासत पेल्या पासत सरभक्तिकां पासत भावर्थ्यां पासत आमी मागया तळ्ळेंत सांप्रदाना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळ्ळेंत सांप्रदाना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमय गांवक आमी वेतांव सगळी आमची पिडा शिडा जेजू गूण करतलो ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळटली पवित्र आत्म्याची गीत गायतना पवित्र उदक आमचेर शिंपडायतना पवित्र तेलान आमकां मागतना आमची पिडा शिडा गूण जावं ताच्या उपरांत आशिर्वाद सोडया देखून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया जेजूच्या नांवान हें पवित्र उदक आमकां शेणयल्लें आमकां सोडवण दिवं दी पवित्र आत्म्याची कृपा दिवं दी आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळूं दी काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें लालेलां तुका काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका ये तू दुनिया ये तू
सोम्या ये तू धन्या ये तू सौम्या पावय मक सगळीच्या सुका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका आणि मुझे लालेला तुका मन मुझे आशेला तुका अरण्यात तुवे मन खावयले खडपातांत तुवे उदक वाडयले अरण्यात तुवे मन खावयले खडपातांत तुवे उदक वाडयले तनभूत मैल्या सर्गीच्या कानभूत वैल्या सर्गीच्या चोळ मोजा भरलेल्या गजा देवळ मोजा भरलेल्या गजा काळीज मोजे जाणेला तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां बळ पवित्र आत्मा आमकां लाभय देवाच्या आशिर्वादान आमकां कृपेन बरी या घडये सर पिडेस्ता आनी हांगासर हजर आसल्या हांव समेस्ता तुझे गुण करची सकत वळशे म्हणून आमी मागता हालेलुया 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 वडा थळ्यान देवाची स्तुती कर ये जेजू कम होली स्पिरिट विथ योर माइटी पावर विथ योर माइटी ग्रेसेस हालेलुया हालेलुया हाले बला 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 हालम बला शलमंद बलम बला शलमत्सदरे रशम बला जगबंद बलम बला बला हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमा समेस्तांच्या देवान ये तुझ्या गटायन भर पवित्र आत्म्याच्या सस्तेकाय तिरासन भरवसो आमकां दी आमची पिडा शिडा तुझी खुशी वही जाल्यार संपूर्ण तरान घोण कर टेक अवे ऑल द sickness to the power of the resurrection I call upon you holy name of Jesus I bind them in the name of Jesus with the powerful intercession of Saint George Mother Mary you protect them guide them deliver them from all the bondages of the evil power touch with the mighty power hallelujah 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 amen amen या पवित्र त्याला माग केल्यावर बी जेजूची क्रिस्ताच्या कृपेन आमी बरचे खातीर मागया आमेन ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बोलून संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बोलून संतोष हाडून ये गरजेत असले परजे पावोके गरजेत असले परजे पावोके अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोके अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोके ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बोलून संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बोलून संतोष हाडून ये कष्ट केल्याचे हृदय तमोके कष्ट केल्याचे हृदय तमोके नीतीन जुष्या
प्रेरण जाऊन ये नीतीन जुष्यात प्रेरण जाऊन ये पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये Mogmai pasaso ababoroke Mogmai pasaso ababoroke Duba vikalza bhavart zaune Duba vikalza bhavart zaune Ye povitatmya amche devonye दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून गरजे तसले परजे पावोके गरजे तसले परजे पावोके अस्कत मोनाच्या सक्तीन बरोके अस्कत मोनाच्या सक्तीन बरोके ये पवित्रात्म्या आमचे देवून दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून हालेलुया 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 जेजूचे आशीर्वाद घेवया आमकां समेस्तांक ससणी खाय मेळोंक तिरासण मेळोंक बरोवसो मेळोंक पवित्रात्म्यान आमकां मागला आतां ताचे आशीर्वाद जेजूचे मोग समाधान शांती पवित्रच्या गव्या येद्या व्हड्या सक्रामेंताक येद्या व्हड्या सक्रामेंताक सष्टांग नाम करुया पूर्विल्या त्या रूपां बदलून नव्यो रीती आधार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्वां भावार्थाचे बोलिया जशे बापा तशे स्मृता उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सष्टा सष्टा एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगाच्या स्पिरिता समासमी नावाडता प्रार्थया येसु म्या जेजू क्रिस्ता या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो
उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणीचं फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जे त्या राज करताय ससनाच्या ससना. मोगाळ पोता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद देव आमकां सांजुदा मारी पात जुता देवा मारी पात आमच्या पात्रां मारी लाभलेल्या बरेपणाक आमी ओलसून अर्गां दिवन गीत गावन ताच्या उपरांत आमी जेवणाक वयची. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया.